म्हादय प्रश्नार विरोधकच न्हय सरकार सुद्धा गंभीर आसा। मुखेलमंत्री परत परत सांगत आसा म्हादय प्रश्नार कांयच तडजोड करचे ना। ह्या संदर्भात कांय गजालींक केंद्र सरकारान गोंयाक थोडेशे विश्वासात घेवपाक जाय आशिल्ले हे आपले प्रामाणीक मत आसा म्हण मंत्री गावडे उलयला। RDX गोवा खातीर परवरेच्यान गौतम शिरोडकार। डेफिनेटली पळय म्हादयचो विशयाचेर विरोधकूच न्ही सरकार सुद्धा सेन्सिटिव्ह आसा। आमच्या मुख्यमंत्र्यान वारंवार सांगिल्लें आसा की म्हादय हेचे खातीर आमी कांयच कॉम्प्रोमायज करपाना। आता घडये जर युनियन गव्हर्नमेंटान किंवा जे EC दिल्ली आशिल्ली ती जर कर्नाटकाच्या फेवरान जर जाय जाल्यार आमी कोर्टान ऑलरेडी फायल आसा पिटिशन फायल केल्लें आसा। त्या संदर्भान वी वील वेट फॉर द मे। ताजे पलीकडेन सगळ्यात जे आता तांच्यान डिमांड केल्लो आसा इवन आमी CMाक सुद्दां सांगिल्लें आसा आनी आमचो प्रत्येकाचो स्टेटमेंट आसा की म्हादय खातीर कांय कॉम्प्रोमायज जावपाना। आता शेवट खंयच्या पद्दतीन कितें इवन गव्हर्नरान स्टेटमेंट केल्लो आसा। दॅट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट स्टेटमेंट। त्या दृष्टिकोनांतल्यान कशें कितें जाता बसून आमकां ते स्ट्रॅटेजी केंद्र सरकारान जे लेटर बी दिला ते चुकीचे म्हणटात। आता तेंच्यांनी कशें ते चुकीचे दिलां काय कितें दिलें ते हांव म्हणना चुकीचे म्हणून, पूण काही गोष्टी केंद्र सरकारान गोंयान थोडोसो विश्वासान घेवपाक जाय आशिल्लो हेजें म्हजें प्रामाणीक मत आहा। आनी म्हाका दिसता CMान सुद्दां तोच स्टेटमेंट केल्लो आशिल्लो मदीं वारंवार आनी म्हाका दिसता ह्या सगळ्या गोष्टीचो CMान पंतप्रधान त्याच बरोबर आमचे अमित शाह यांचे कडेन सगळ्यां कडेन उलोवप चालू आसा। आनी लेट अस होप व्हेरी गुड थिंग पॉझिटिव्ह थिंग्स अबाउट द म्हादय।